आमी जे बाकी येवजण दितात हांव बाकी मागीर येता मुखार गवळी उर्जा योजना सप्लाय ऑफ वॉटर स्टोरेज टँक टू गवळी एंड धनगर फॅमिलीज bicycle to the Gawli and Dhangar student, शिक्षण टू गवळी गर्ल स्टुडंट, हायर एज्युकेशन टू गवळी स्टुडंट्स. जोपर्यंत मिनिस्टर फक्त विचारला कितें एडमिशन्स इन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन थंय तांकां ते बेनिफिट्स कित्याक दिना ना. स्पीकर सर आता तुम्ही म्हटलें की हांव पयर आमचे माननीय आमदार बाबू कवळेकर हांच्या प्रश्नाक उत्तर दितालो की आरजीआय जे आसा ते तांकां एक्सेप्ट करपाक तयार ना आणि ते खातीर बाकीचे इतर ज्यो सगळ्यो सुविधा आसात त्यो सगळ्यो सुविधा इन्क्लुडींग एज्युकेशन ते दिवपाचो आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसा. आणि हांव पळयतलो की येत्या काळा भितर जितले म्हणून गवळी समाजाक हांवें पयरूं उलयल्लो जितले म्हणून दिवपाक मेळटा ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो सगळ्या क्षेत्रांत. तेजे आमी विचार करतले तेजे विचार करतात. श्री चंद्रकांत कवळेकर. माननीय मंत्र्यान रिप्लाय दिली ती बरी आसा की खुबशे जी फॅसिलिटी आसात ते आमी फुडाराक दिवपाक हे घेतली एक बरी गजाल. पूण एक दोनच पॉयंट हांव नदरेक हाडून दिवंक सोदता. एक म्हणल्यार जशें आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणटा प्रमाणे ऑल पार्टी डेलिगेशन कित्याक म्हणटा हांव हें की पयर हाजो सभाघराक आमचो हें जालो पूण ऑल पार्टी डेलिगेशन हांव परत इन्सिस्ट इतल्या खातीर करता की जरी महाराष्ट्रा मेळ्ळी ना किंवा बाकीच्या स्टेटींनी मेळना खरें पूण थंय सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे एक मत ना. महाराष्ट्रात सुद्धा विधानसभेक सगळ्या पार्टींचे एक मत ना पूण आमच्या गोंयांक तशें ना. गोंयांक सगळेच पार्टीचे लोक सभासद जे आसात ते सगळ्यांचे एक मत आसा. हें जर तुम्ही जेन्ना आमी क्वारीज काडले आसात हो रिपोर्ट तुमी जेन्ना परत धाडटले त्या 10 पॉयंटाचे रिप्लाय तेन्ना म्हाका दिसता तो गेले उपरांत ट्रायबल मिनिस्ट्रीक तुमी धाडटले पयलीं ट्रायबल मिनिस्ट्री कडच्यान आरजीआय कडेन वयतले आनी आरजीआय कडेन गेले उपरांत थंय होम मिनिस्टराच्या अंडर आरजीआय येता थंय जर ऑल पार्टी डेलिगेशन वचून जर आमी परत हे जेन्युन जे आसा आनी हे अन्याय जाल्लो आसा ह्या 4 3 इन्क्लूड जाले आनी एक उरल्या हे जर आमी इन्सिस्ट करीत जाल्यार आनी मातशें बरें पडटलें. स्पीकर साहेब इतलेच खातीर सांगता तुमकां की हेच्या पयलीं एक फावट एक्सरसायज जाला की आरजीआय कडेन ऑल पार्टी डेलिगेशन आनी ताचो थोडोसो फायदो आमकां जालो की थंय साकून एक आरजीआयचो ऑफिसर तेमी धाडलो हांगा गोंयांक सर्वे करपाक आनी सर्वे करून धाडलो आनी तो मनांतल्यान तो मानूनय गेलो की खऱ्या अर्थान हेंचे अन्याय जाला. पूण एक म्हळ्यार प्रश्न म्हाजो की ऑल पार्टी डेलिगेशन धाडपाचें तुमी हें करा तें करचें. दुसरें जे ओबीसी भितर आमी आसात तुमी बाकी सगळी फॅसिलिटी दिवपाक हें केला आनी जे ज्यो शक्य आसा दितल्यो ही गजाल वेगळी पूण तातूंत भितर ओबीसी भितर सुद्दां आमकां जर जशें महाराष्ट्राक ओबीसी आसा खरी पूण थंय एनटी म्हूण डिक्लेअर केल्या नॉमॅटिक ट्रायब दिल्या आनी ताका 4% रिजर्वेशन आसा. हांगा तुमी तशें ओबीसी भितरच मोस्ट बॅकवर्ड ट्रायब करतले काय कितें? हांव आज सकाळीच आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन हे संदर्भान उलयल्लो आसा की आमी पयर उलयल्ले आमी डेलिगेशन व्हरया म्हणटले पूण त्या वेळार उत्तर दिल्लें की डेलिगेशन व्हरून कांय फायदो जावचो ना आनी म्हणून सकाळी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता आसतना ह्या समाजाक हेच्या पेक्षा बरें कितें दिवंक मेळटा स्पेशल अशें कितें दिवंक मेळटा जाल्यार आमी त्या संदर्भान विचार करया अशें तांणी म्हटलेलें आसा आनी आमी तो विचार करतले. स्पीकर सर हांव इतलें न्हय हाडून दिवंक सोदता की ऑल पार्टी डेलिगेशन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी खुबश्यो आमकां ह्यो स्किमी धनगरांक दवरला ही बरी गजाल पूण हें जर वचत जाल्यार आनी मातशें भार म्हणजे पेस पडटलो काय दिसता. आनी दुसरें नॉमॅटिक ट्रायब जो हांकां महाराष्ट्राक दिल्ले आसा धनगरांकच जे धनगर ओबीसीक असल्यान तांकां फक्त ओबीसीच ना तांकां एनटी म्हूण डिक्लेअर केला 4% रिजर्वेशन सेपरेट दिल्लें आसा. हांव कितें म्हणटा ओबीसी तुमी आतां 26% करपाक केला काही लोकांचो एक विरोध आसात पूण एक आमी अनेक 6-7 मेंबर आमी हांगाच आसात ओबीसीचे त्या भागांनी आसा त्या सायडीन आसा हांगा आसा सगळ्यांक जर अशें मनांतल्यान दिसता की धनगराचे अन्याय खरोच जाला जाल्यार तातूंत भितर न्ही जर आमकां 2% सुद्दां 2-3% सुद्दां जर सर्विसा भितर जर आमी नॉमॅटिक ट्रायब धरा किंवा मोस्ट बॅकवर्ड ट्रायब धरा अशें करून हें करीत जाल्यार तेंचे बेनिफीट आमकां डायरेक्ट मेळोंक शकता. नाल्यार कम्युनिटी कमी आसले कारणान तें शक्य ना. 19 येता ओबीसी भितर धनगर रावली म्हणटा तो व्हडलोसो बेनिफीट जायना पूण जर तर मोस्ट बॅकवर्ड ट्रायब म्हूण दीत हें तुमी लक्ष घालतले कितें? परच्या विधानसभेन हातून हांवें डिक्लेअर केल्लें की हांव प्रिन्सिपल तत्वता मान्यता दिता म्हणून ओबीसीक 27% दिवपाचें आनी तातूंत आमी 8 जाण सुमार ओबीसीचेर आमदार आसात हांगा जाल्यार आज जे आमकां 19.5 मेळटा ते 27% मेळटले न्ही फायदो जातलो. पूण हातूंत मेन कितें हर्डल आसा की हे कॉन्स्टिट्युशनल एमेंडमेंट जो आसा
तो अमेंडमेंट आमकां सगळ्यांक त्रासदायक ठरता आनी म्हणून तुमकां जाय जाल्यार आमी दिल्लीक ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन या. सर मान्य म्हणजे हाजेर तुम्ही मातशें आनी हें करा की समजा महाराष्ट्रांनी जे एंटी म्हूण दिता त्या की खंयच्या आदाराचेर दिता तशें जर तुमी ओबीसी भितर मोस्ट बॅकवर्ड जातालो पळय न्ही. सभापती महाशय माझे इतकेच म्हणणें आसा की जे टेक्निकल रिजन्स तुम्ही सांगले म्हाका फॉर सम टेक्निकल हे टेक्निकल रिजन्स कितें न्ही पयर आमी ते घटनात्मक पळय आसा म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पयरच्या हातून भितर आमी चर्चा केल्ली की कॅबिनेटान डिसिजन घेतले मागीर धारवाड युनिव्हर्सिटीक तो रिपोर्ट धाडलो ताणी नंतर परत गव्हर्मेंटान तो रिपोर्ट आरजीआयक धाडलो. आरजीआयन तांकां 5 मुद्द्यांचेर तांचे हे सगळे एक्सेप्ट केले ना एसटी भितर घालपाची आनी म्हणून हाजेर सगळी भासाभास ह्या सभागृहान जाल्ली आसा आनी त्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा की धनगर समाजाक तुम्ही जे सजेस्ट केले त्या प्रमाणे शैक्षणिक आणि जे इतर गजाली त्यो सगळ्यो गजाली बरे पद्दतीन सुलभपणे दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. टेक्निकल रिजन्स कितें काय म्हणटा ते आता रिजन्स कितें पयर वाचून दाखयल्ले हांवें परत दाखोव. श्री किरण कांदोळकर. सर ज्यो माननीय मंत्र्यान सांगल्या की गवळी समाजाक अमके अमके स्किमी आसा म्हणून स्पीकर सर म्हाका म्हणपाचें आहा गवळी आनी धनगर हाचे डेफिनेशनूच वेगळें आहा. गोरवां राखपी गोरवांचो वेवसाय करपी आनी बोकड्यांचो वेवसाय करपी तर प्रत्यक्षान स्पीकर सर म्हाका सांगपाचें इतलेंच आसा की प्रत्यक्षान ज्या ना ना धनगर वेगळे आनी गवळी वेगळे गवळी वेगळे ते दुसरे आम्ही बाबू तुम्ही नांवां लायल्या ती हांगासर तुम्ही मोठ्यापणान नांवां लायल्यात गवळी म्हणून केंद्रात जी धनगर म्हणपाक लज दिसता म्हणून गवळी लायला हाचेर फसतात तुम्ही. धनगर कोण ते कांयच कळना. ना म्हाका सांगपाचें आहा इतलें की धनगर समाजाचे जे म्हाज्या मतदारसंघान लोक आहा हे अत्यंत गरीब आसा हांचे स्वताची घरां अशी सुद्दां ना तर ह्यो ज्यो स्किमी केल्या हातून पयलो घर नंबर जाय हाऊस रिपेअर म्हटलो जाल्यार घर नंबर जाय तर ह्या लोकांक कितें स्पेशल फॅसिलिटी तो ओबीसीक गावता ह्याच्या भायर ज्यो एसटीच्यो आसा ह्याच्या भायर ज्यो आसा ज्यो एसटीक गावतले पळय ते थोडेशे स्पेशल फॅसिलिटीज तांकां गावच्यो. सभागृहान सांगलें आसा की एसटीक ज्यो जितल्योय स्किमी लागतल्यो आमी केल्ले आसा ड्राफ्ट केल्ले आसा ते तितल्योय स्किमी आमी हांगा दितल्यो म्हणून त्यामुळे तो घरां बाकीच्यो किचकट आसा ह्या गजालीचो अभ्यास करून आमी तयार केल्ले आसा त्यामुळे ताजो बेनिफीट तुमकां सगळ्याक समाजाक मेळटलो. एक मिनिट आता माननीय विरोधी पक्ष नेत्यान सांगले की टेक्निकल पॉइंट कितें म्हणून हांवें परत एकदा सांगता जी लोकूर कमिटी 1965 अपॉइंट केल्ली 1965 तांचे म्हणणें अशें आसा की इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव्ह ट्रेड्स मागीर 2 डिस्टिंक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक कल्चर इन जिओग्राफिकल आयसोलेशन 4 शायनेस ऑफ कॉन्टॅक्ट विथ द पीपल ऑफ लार्ज अँड बॅकवर्डनेस हे 5 मुद्द्यांचेर तांणी तेंचो जो रिपोर्ट आसा धारवाड युनिव्हर्सिटी एक्सेप्ट करिनात आरजीआय. आबू कवळेकराकडे पळून तुम्ही करू नका ते दोंगरांनी रावता एक्स्ट्रीमली फॉरवर्ड क्लास म्हणून दिवचे आसतले. बिलॉंग्स टू क्रिमी लेयर एक्स्ट्रा क्रिमी. स्पीकर सर माझे थोडेशे माननीय मंत्र्यांनी स्पीकर सर एकच सपोर्ट जाय नाका म्हाका म्हजो मुद्दो हांगा दोन प्रश्न आसा. एक म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे खंयच्याय कम्युनिटीचे इन्क्लुजन जावं एक्सक्लुजन हे 2 कडेन जाता. एक म्हणजे नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासीस दुसरें स्टेट कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासीस. आता स्टेट लिस्ट जे आसा ते स्टेट लिस्ट करपाक आमकां कोण हाडयता स्टेट लिस्टाचे स्टेट कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासीसान रिकमेंड करपाक जाय. आता तांचे कडेन रिप्रेझेंटेशन जाल्लें आसा काय ना तांचे कडेन केस जाल्या काय ना. इफ दी स्टेट कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासीस recommends to the government then government can include Dhangas easily and when the entire house is in unison what is the problem to include them in the state list. म्हणजे म्हणणें कितें जेन्ना आमी स्टेट लिस्टान तांकां घालतले तेन्ना आमची बाजू बळकट जातली. वी कॅन गो अँड टेल दी सेंट्रल कमिशन दॅट वी हॅव ऑलरेडी टेकन देम इन टू द स्टेट लिस्ट. जेन्ना राज्य म्हणटा की आमी बॅकवर्ड ते सांगपाक कोण आमी गव्हर्मेंटान सांगप आमचे बॅकवर्ड कोण आनी हे ते
क्रायटेरिया आता ताणी क्रायटेरिया 5 वाचून दाखयले 5 एक जेनेरिक सोडलो जाल्यार 4 क्रायटेरिया तांकां लागू जातात म्हणजे 4 तरी क्रायटेरिया लागू जाता 80% हे लागू जाता तांकां थंय. So what stops us from including them in the state list? You include them in the state list. तांकां दियात मी मागीर आमी बाकी कडेन हे करूया. थोडेशें कन्फ्युजन जाता. 2001 ते 2000 सालांत धनगर कम्युनिटी अलॉंग विथ कुणबी, वेळीप आनी गावडा आनीकूय आशिल्ल्यो, खारवी आशिल्ले, अन्य कम्युनिटी आशिल्ल्यो, तांकां सगळ्यांक आमी ओबीसी कम्युनिटीन घाले. सो धनगर इज ऑलरेडी इन ओबीसी. तो फक्त प्रश्न विचारता तो ओबीसी कम्युनिटीन एक्स्ट्रीमली बॅकवर्ड करून येता काय कितें, वीच वी हॅव सेड वी विल डेफिनेटली look into the legal aspect of it. But does it mean that we are leaving the issue of including them in the STs? Why give NT status to them when they clear cut have a claim on ST? Speaker sir, ST चो claim जो आसा पळय तो हांवें नजो जे सांगले म्हाका दिसता मेंबरांनी पयलीं लक्षात घेवंक जाय की 63 वर्साच्या देशाच्या इतिहासात केवळ अटल बिहारी वाजपेयीनूच करेज केलें हें लिस्ट ओपन करपाचें, हें पयलीं लक्षात घे. There is only one amendment to the Constitution of India, only once so far in 63 years. It has not happened earlier, it has not happened afterwards, and I do not think any government will have that courage of opening that list, because the moment the list is open, तुमचे गोयची एकूच आसा, बाकीच्या सबंध राज्यांनी जवळजवळ 250 ते 300 कम्युनिटींची लिस्टां लायन लावन उबे आहा. खंयच्याच सरकाराक ते कांयच जावचें ना. वाजपेयीन ते कांयच केलें एकदां बिकॉज ऑफ हीज व्हडलें हृदय आसल्यामुळे आसत. ताणें एकदां केलें आनी एकदां कवटाळ्ळें. परत करतलो जर तूं जाल्यार इट इज नॉट अ इजी टास्क. इवन इफ यू प्रूव दॅट दे बिलोंग टू ट्रायब, इट हॅज टू बी इन्क्लुडेड इन द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ताका घटनेची दुरुस्ती करची पडटा, घटनात्मक. त्यामुळे इट इज अ व्हेरी लॉंग अँड टिडियस टास्क. लेट मी बी फ्रँक. परत आमचं प्राईम मिनिस्टर हाडयांनी करूया. आय एम जस्ट आस्किंग 2014 पर्यंत राव. येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीक दक्षिण गोंयान आमकां सपोर्ट कर. माननीय मंत्र्यांनी जातलें काम. एकूच हांवें प्रश्न विचारलो तो तांकां शिक्षणा खातीर कन्सिडर करता म्हणलें. कन्सिडर करता म्हटलें न्ही. कन्सिडर करता म्हटलां. ताज्या भायर वचून आनी एडमिशन्स इन एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन. स्पीकर सर, म्हाका दिसता एक्स्ट्रीम बॅकवर्ड क्लास म्हणून जर तो आमी डेफिनेशन करूंक शकले, सब्जेक्ट टू व्हरायटी ऑफ डिसिजन, व्हेरियस डिसिजन्स ऑफ अपेक्स कोर्ट आमी अभ्यास करता म्हणले ऑलरेडी. तो थोडोसो टायम लागतलो. बरें, तातूंत भितर ओबीसी कमिशनान ते रिकमेंडेशन करचें पडटलें एक्स्ट्रीम बॅकवर्ड क्लास म्हणून. असो हाका प्रोसिजर आसा. तो प्रोसिजर आफ्टर दीस असेंब्ली वी विल सेट इन दॅट प्रोसिजर. जमात नाही आसा, बरोबर आसा. पण ते कशा पद्दतीन बसूंक येतले हाजो आमी हे करता, अभ्यास करता. वी आर नॉट अगेन्स्ट दॅट डिमांड, बट इट हॅज टू पास द टेस्ट ऑफ डिसिजन्स ऑफ अपेक्स कोर्ट. देर आर टू मेनी डिसिजन ऑन दॅट. आनी असेंब्लीन आमी कितें कायद्याचे हांगा पंडीत न्हय. त्यामुळे लिगल डिपार्टमेंटाक दाखोवन, लॉ डिपार्टमेंटाक लागून जर कायद्यान ते पॉसिबल आसा जाल्यार वी वील सब रिजर्व एक्स्ट्रीम ओबीसी फॉर धनगर कम्युनिटी. देर बाय दे कॅन गेट सम पर्सेंटेज. तसोच डिमांड पागी कम्युनिटी कडच्यान आसा. सो दे कॅन गेट सर्टन पर्सेंटेज. 27 केले आनी तातले भितर एक 5% रिजर्व, 4% रिजर्व दवरले अशें एक्स्ट्रीम बॅकवर्ड असो विशय करपाक येता, सब्जेक्ट टू लिगल एप्रुवल. फुडलो प्रश्न घेऊया. मान्य किरण जे एकच मिनिट, मान्य किरण खानोळकरांचे म्हणलं ताचे म्हणटा की धनगर कम्युनिटी धनगर लज म्हण न्ही तर ओरिसा जे धनगरा इन्क्लूड करता इंटू ब्रॅकेट ऑरान आसा, धनगरा इंटू ब्रॅकेट जवळ घातला ताका कॉपरेशन जाय. हांव खरें तुका विश्वासाक घेता. श्री बेंजामिन सिल्वा. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 1A. विचार. 1A. Speaker, answer is as per cycle. Speaker sir, म्हाका आन्सर दिला. The revenue generated from Margam Industrial Estate and paid to the Sanjudya Areal Panchayat from the year 2005. म्हाका जाणून घेवपाक जाय ही Sanjudya Areal व Margam Industrial Estate केन्ना स्थापन जाल्ली.
स्पीकर सर, ही जी इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा